नाव केदार जयप्रकाश नाईक तुमच्या भेटी घेऊन तुमच्या भेटीचा भाग तुमचा आमचा निवडणुकीत म्हणटा जे आमच्या सारेगाव मतदार संघातर्फे जे आमच्या काँग्रेस पक्षात म्हणटा जो आमच्या काही म्हणटा निवडणुकीत म्हणटा रावलो जे आमच्या मनासारखे म्हणटा जे म्हणटा निवडणुकीत त्या आमच्या विजयी करून म्हणटा कशाच म्हणटा जो म्हणटा तेजे म्हणटा समाजसेवक जे म्हणटा नागेश साळगावकर जे म्हणटा 5 केळ्याचे गट तसेच म्हणटा अमरनाथ साळगावकर जे म्हणटा 1 केळ्याचे गट तसेच म्हणटा फुलाचं अर्पण करता म्हणून सांगितलं आज म्हणटा केदार आज तू तुझ्या कार्यकर्त्यांक वांगडा तू आज बोडगेर पाया पडपाक गेल्लो कित्या खातीर कित्याक आयज आमी जिखल्या नंतर देव बोडगेश्वराक आमी सगळे हांव आनी म्हाजे सगळे कार्यकर्ते पाया पडपाक आयिल्ले आमच्या कार्यकर्त्यांनी हांगा कितें कितें हांगयल्लें सो ते आमी सगळे पावन करूंक आयल्या आनी देवाचो मान देवाक दिवपाक आयल्या सगळे कार्यकर्ते हांगा एकठांय जावन सामके खोशयेन आमी देवा बोडगेश्वराच्या पांये कडेन प्रार्थना केल्या की फुडले 5 वर्सांत जी आमची 5 वर्सांचो कार्यकाल आसतलो तितून आमी चडांत चड कामां करून लोकांची सगळी कितें अडी अडचणी आसा कामां आसा ती सगळी पूर्ण करतले म्हणून आमी आयज हांगा येयला आनी देवाक पांय पडूंक आयले आनी आतां सालेगांव खातीर तुमचे प्लॅन कितें आसा सगळ्यान फर्स्ट सगळे पंचायतींनी डिफरंट सगळे पंचायती आसा भितर डिफरंट इश्यूज चालू आसा सो आतां फुडले 1-2-3 दिसान हांव सगळे पंचायती वांगडा घेवन बसोन तांकां मेंबरांक घेवन कितें कितें तेंचे इश्यूज आसा ते हांव तेंचे कडेन डिस्कस करतलो आनी प्रायोरिटी वायज ते सगळे आमी सॉर्ट आउट करूंक ट्राय करतले आतां तुमी आतां ऑपोजिशन आहा ह्या हेजेर तुका कितें फरक येतलो ना डेमोक्रेसीन जेन्ना गव्हर्मेंट जाता कोण तरी रुलिंगान आसता कोण तरी ऑपोजिशन इट इज पार्ट ऑफ गव्हर्मेंट सो तशें कांय आसना डेव्हलपमेंट जाता आसतना सगळ्या पंचायतींनी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी बरोबर डेव्हलपमेंट जातालें ओके